राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचेर परतून एक फावट प्रश्न उप्रासल्यात। बिरेस्तारा सांजे वेळार ओपा रस्त्यार एका अनवळख्या मनशान नागेंद्र उर्फ निखिल नायकाचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो, उपरांत फुजो काडल्यो। नायकाचो हात स्वताची राखण करतना जखमी जाला। या घडणुकेक लागून कांय काळासावन वाठारांत तणाव निर्माण जाला आणि हल्लेखोर कोण आणि ताचो हेतू कितें तें सोदून काडपा खातीर पुलीस नेटान चौकशी करतात। पळयात पुराय बातमी। आज सांजे जेन्ना कामाचो येता आसतना ओपा रोडार रावला उदक घेवपाची एक पावणे 6 सुमाराचो। आयजूच म्हाका लेट जाला, अशें 5:30 सुट्टा। सो उदकाची बाटली घेतली आनी सहज वयता आसतना म्हटलें थोडे सायडीक घेतलो आनी क्रॉस जातलो। सो ओपा रोडार साकवा कडेन हांव गाडी पार्क केला हांवें आनी उदक म्हणून भायर सरलो। एक अननोन पर्सन फाटल्यान येयलो, एक ब्लॅक कलरची बायक ती हांवें नोट करून ना, एक 4-5 गाडी फाटल्यान तेणे गाडी आपली पार्क केली आनी सडनली तो म्हाज्या आंगार जो धांवून येयलो एक बेसबॉल स्टीक घेवन आनी डायरेक्ट म्हाजे अटॅक केलो। अटॅक करता वेळार असो हात घातलो, तो हांगा बसतालो, तो क्लियर बसतालो, सो हात घालतो हांगा बसलो काय सो हांवें ताका धरलो आनी विचारलें की अरे कितें जाला, कोण तूं सुटलो, परत अटॅक केलो। परत अटॅक करतकूच म्हाजी घडयाळ सुटली हातीची आनी हांवें मातसो पळ घेतलो, फाटीं सरलो। परतूय हातीचेरूच मारले तुज्या? परत अटॅक केलो। सो ते मारतना म्हाका लागना, वारे कडेन सुटले अशें, परत हांगा बसताले, तोंडार बसताले। सो फाटल्याक तेणें मातसो केलो म्हाज्या वांगडा, एक 10 मीटर बी येयला आसतलो। मागीर जसो हांवें मोबायल काडलो टर्न जालो, तुवें सेफ करपा लागून तूं धांवलो, तुजो फाटलाग केलो। आयटम तो मारूंकूच दिल्लो आनी तो हेड ऑन मारपाकूच सोदतालो म्हाका। सो जसो हांवें मोबायल काडलो तो गाडये कडेन गेलो, गाडयेचेर तेणें अटॅक केलो, गाडी फोडली म्हाजी, फुडले हेडलायट फेरी बी सगळे फोडले आनी विदीन 5 मिनिट्स तेणें शो केला। आनी हांव व्हिडिओ शूट करपाक वयचे पयलीं 100 नंबर डायल केलो आनी फोन बिजी येतालो तेंचो। जसो व्हिडिओ ऑन केलो म्हाका कॉल तेंचो रिटर्न येयलो। सो कॉल घेता म्हटल्यार तो पासा। म्हणजे तुमी रिकॉर्ड आनी करपाक पावले? कांयच पावलो। बरें, आय विटनेस बीन कोण? आय विटनेस थंय बायलो जी आशिल्ली एज आसा, एक 2-3 बायलो वॉक करताले, तेंच्यांनी लायव्ह पयला। एक 2-3 जण कामावयले कोण येताले चलोन तेंच्यांनी पयला। एक 4 व्हिलर रावली ती तेंच्यांनी पयला। एकटो 2 व्हिलर बायकान आशिल्लो तो रावलो। ते आर्य ऑटोमोबायलांतल्यान कोण एकटो भुरगो भायर सरतालो, ते गॅरेज आसा वयर, थंयसरल्यान तो म्हाज्या वांगडा येयलो गाडये कडेन। सो सीन सगळो असो जालो। हालीं म्हणल्यार कामाक लागलेले जाल्यार म्हाजे कोणा वांगडा कांय वायट पडना आनी अशें कोणाक येना। एज अ नेचर आसता हांव थंय, पण म्हाज्या सगळ्या वांगडा बरो हांव, वायट कोणाक ना। हांवें आमच्या भुरग्यांक जाल्यार खूब हेल्प केला खुबशे बाबतींत, पूण केन्ना हांवें कोणाचें अशें क्लिचीस जावप गज करून केन्नाच कांय ना। आनी पर्सनल लायफान म्हणटा ते फॅमिली वाटेचेर म्हाजे खातीर कोणाक त्रास जाला किंवा हांवें त्रास केला अशें केन्नाच ना। ओके, तुका घेवन कोण आयला हांगा मागीर? मागीर पुलीस येयले, तिस्कावले PCR येयले, ते रावले थंय येवन, तेंच्यांनी अशें इन्वेस्टिगेट केले। आमी रावंडाक गेले, कुट्टी पर्यंत गेले सोदपाक, मी भितर रावला बी जाल्यार थंय। मागीर थंयच्यान मागीर फोंड्याचे पुलीस येयले, PSI साहेब आशिश वेळीप साहेब येयले, तेंच्यांनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन केलें, विचारलें बी सगळें म्हाका कशें कितें जालें इन्सिडंट, आनी म्हाका मेडिकलाक हाडलें। ओके, आतां ID हॉस्पिटलान तुका हाडला, परत कितें चेक कितें केलें तुका? फ्रॅक्चर बीन आहा कितें सांगला? चेक केलो, सद्या तर ती म्हणटा फ्रॅक्चर ना हातीक, ओके नॉर्मल आसा, फक्त म्हणटा ती सूज आसा, कितें तरी भितर टिश्यू हे जाले आसतले। सो स्टील तुका कितें दिसता जाल्यार सॅटर्डे रिकमेंड केला तेंच्यांनी, तूं येवन ऑर्थोपॅडिकाक मेळूंक शकता। ओके, आनी पुलिसांनी तुमकां आपयला की फर्दर इन्व्हेस्टिगेशना फाल्यां कॉल आउट केला? CCTV त्या एरियाची खंय खंय नियर बाय एरियान आसा, मे बी एक पंचायती कडेन आसा ती, एक बँके कडेन आसा ती, आनी एक हायवेर आसा ती, ते तिनूय फुटेज त्या टायमा भितर ते सोदपाक सोदता। सपोज तितून कितें सस्पेक्ट मेळटा, ते सांगला ते हितून ब्लॅक कलर हेल्मेट, ब्लॅक जॅकेट, ब्लॅक व्हेकल, सपोज तसो मनीस मेळटा त्या टायमार जाल्यार आयडेंटिफाय